येवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. शुक्रार सावन राज्यात गजगशीत पावसाची हजेरी. राज्यात थंडाय पातळींतल्यान सुकावलो गोंयकार. तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळप सोपे जावपाक राज्यात आता तयार करतले स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टल एप. 15 जुलयाक मनयतले स्किल डेव्हलपमेंट डे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 तरणाट्यांक दितलो व्हर्च्युअल मार्गदर्शन, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. सांताक्रूज इगर्जेत मनयले सेंट जॉन द बाप्तिसाचे फेस्त. भाविकांनी व्हडा संख्येन फेस्ताक हजर रावन घेतले बेसांव. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नवे पेन्शन येवजणे आड चालू आशिल्ल्या आंदोलनांतल्यान अखिल गोंय नौदल नागरीक कर्मचारी संघटनेन शुक्रारा सांजवेळा 5:30 वरांचेर गेट बसका घेतली. नवी पेन्शन येवजण रद्द करची अशी संघटनेची मागणी आसा. पळयात पुराय बातमी. बीपीएमएस जिंदाबाद 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 बीपीएमएस जिंदाबाद 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 बीएमएस जिंदाबाद. ओपीएस शुरू करो, बंद करो एमपीएस बंद करो. वंदे मातरम ऑल गोवा नेवल सिव्हिल एम्प्लॉयज युनियन जिंदाबाद. भारतीय संरक्षण मंत्रालयान मान्य केल्ली संघटना भारतीय मजदूर संघाकडेन संबंधित आशिल्ल्या नव्या पेन्शन येवजणेचो निषेध करता आनी भारत सरकाराक ती काडून पोरणी पेन्शन येवजण परतून हाडची अशी मागणी केल्या. नव्या पेन्शन येवजणे आड तांकां हुस्को आसा. आयकात. मैं बताता हूँ ये स्कीम कैसा है. ये 2004 के बाद जो भी भारत सरकार में कर्मचारी को जो भर्ती हुआ है उनके लिए बनाया गया है. इसमें क्या होता है 10% हमारा सैलरी से कट होता है, डिडक्ट करता है और सेम उतना ही पैसे सरकार की तरफ से भी दिया जाता है. तो दोनों मिलाकर हमारा जो पैसा है शेयर मार्केट में डाला जा रहा है. तो शेयर मार्केट में 3 बैंक में बांट रहा है. इसमें जो भी चल रहा है ट्रेडिंग वगैरह होते हैं, इसमें जो पैसा का कुछ गारंटी नहीं है. हमारा जो साल भर ऐसा चलते जाएंगे, रिटायरमेंट टाइम आ जाएगा 60 साल के बाद, तो अचानक हमारा शेयर मार्केट डाउन हो गया तो इसका गारंटी कौन देगा. हमारा जो फैमिली है, जो काम करता है, जो कर्मचारी है, ये अकेला नहीं, उसका पीछे परिवार है. जो पेंशन जो है पूरा उनका तरफ से भी इसका लागू होना चाहिए. लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम में उनका फैमिली पेंशन भी मिलते थे, अचानक जो डेथ हो गया उनका भी बेनिफिट हो जाता था. लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं किया. न्यू पेन्शन स्कीम तो म्हळ्यार पयलीं बंद जावपा जाय आनी ओल्ड पेन्शन स्कीम स्टार्ट जावपा जाय. एनपीएसान जशें आतां प्रकाश सरान सांगलां ते तुमकां खबर आसतलें. तितून 14% पयशे कट जाता. मागीर हे पयशे शेअर मार्केटान ट्रेडिंगान लायता. ते मागीर पयशे आमकां फुडें मेळटले हेची गॅरंटी कोण घेयना. ताका लागून आमी सरकारा कडेन मागता जाता तितले बेगीन ओपीएस ओल्ड पेन्शन स्कीम स्टार्ट करचे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार. मोपा हायवेचे काम सुरू जायत सावन पेडण्या वाठारांत अपघात सुरूच आसा. पेडण्या मतदारसंघाचेर सरकाराचे आनी मंत्री आमदारांचे लक्ष आसा काय ना, काय पेडण्या वाठारांत अपघात चालूच उरतले आनी सरकार फकत बळींच्या फॅमिलीक कंपेन्सेशन दीत रावतले असो प्रस्नांचो बडीमार मिडियान पेडण्या भाजपा मंडळाच्या अध्यक्षाक केलो. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. पेडणेच्या भाजपा मंडळान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली खरी, पूण पत्रकारांनी उलटे प्रश्न करून अध्यक्ष तुळशीदास गांवसाक शेळो घाम काडलो. पेडणे सुकेकुळण वाठारांत जाल्ल्या अपघाता वेळार थंय आशिल्ल्या थळाव्या लोकांचेर पुलिसांनी एफआयआर नोंद केले, पूण थळावो आमदारूय थंय आशिल्लो. ताचेर एफआयआर कित्याक नोंद जावंक ना असो प्रश्न पत्रकारांनी विचारतकच पेडणेच्या भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष तुळशीदास गांवसान परत परत पत्रकारांक एफआयआराचो अर्थ समजून विशयांतर करपाचो बरोच यत्न केलो. आयकात. ऍक्सिडेंट जालो, लोक जमले, लोकांचेर 10-12 लोकलांचेर केसी फायल केले, 200 लोकांचेर केसी फायल केले. तेन्ना थंय आमदारूय आसलो न्हू. आमदाराचेर एफआयआर ना कित्याक? आमदारूय असलो न्हू. अडथळे हाडपाक सगळे जाल्ले तशें म्हणया जाय. ते केसी फायल करपाक भाजप मंडळ म्हणून लोकल म्हणून तुम्ही काय पुढाकार घेताल्यात? जे लोकलांचेर केसी फायल केल्या, जे लोकांक सहानुभूती दिवपाक गेल्ले, तो त्याचो एक चुलतो काका हे आसलो, पुतण्यो आसलो. पुतण्याचेर सुद्धा केस फायल केली. आता जी एफआयआर केला पळय ती पुलिसान केल्ली आसा न्हू. आनी आमदारान ऑलरेडी इट्स अ प्रोसेस. एफआयआर म्हणल्यार कितें? फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट, बरोबर. आता रिपोर्टान तुका खबर आसा बाबा हे लोक जे आसा पळय ते थंय आपण म्हणून करपाक गेल्ले, सो तेंचे काय जावचेच ना. एफआयआर जो आसता पळय
हो पोलीस यंत्रणा FIR रजिस्टर करता बरोबर. आता जेन्ना FIR करतले पळय तांकां जेन्ना थंय कळटलें बाबा हे जे लोक आसा पळय हे लोक त्या लोकांक मदत करपाक येयलेले आनी हे तेंचे हांगा ते तूं आज म्हणटा पळय तेन्ना ते कांय ताका त्रास ना न्हू. दे विल कम आउट क्लीन. तुम्ही म्हणटा त्यांची नावा काढपाक त्यांची मागणी आसा विविध जे विरोधक आसा ते मागणी करतात त्यांना विनाकारण त्याच्यात गोवले एखादो व्यक्तीचे कुटुंबियाचे किंवा एक शेजारी म्हणा शेजार धर्म म्हणा अपघाताच्या स्थळी त्या मनशाक पळोवंक वयता डेड मृत्यू झाल्यानंतर. पण ते योग्य आसा तेंचे नका ते सेक्शन तरी हांव तुमकां कितें म्हणटा तुमी आयकून घेना हांव कितें म्हणटा पळय तरी FIR केली पुलीस यंत्रणेन पळय इट इज अ फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट बरोबर. त्या रिपोर्टान ताका जर कळटलें ह्या लोकांचे कांयच चूक ना बरोबर हे ते आपल्या मत दे कम आउट क्लीन. आनी आमच्या आमदारान ताका सांगलें यंत्रणेक की तुमचो तपास तुमी बऱ्या रितीन करात जे FIR केला पळय ते तपास करा आनी थंय तुमकां कांय मेळचें ना ते विल कम आउट क्लीन. नस्तलांची नांवां कशी काय येयली हो मुद्दो आसा आनी काय ना. दोग जाण ना न्ही तांकां कांय त्रास ना न्हू पळय कशें FIR केलीच कितें नसताना. आयक तरी FIR कोणें केली ही पुलीस यंत्रणेन केली बरोबर. थंय जर कांयच जर ना जाल्यार ते विल कम आउट क्लीन न्हू. आमी ऑलरेडी आमच्या आमदाराक सांगला आमदार उलयला आपल्या तरेन प्रयत्न केला ऑलरेडी. सुकेकुळण वाठारांत जाल्ल्या अपघाता वेळार आशिल्ल्या थळाव्यांचेर केल्या तशी FIR आमदार प्रवीण आल्लेकाराचेरूय करची अशी मागणी विरोधक करतात अशें पत्रकारांनी सांगले. तेन्ना तुळशीदास गांवसान परते पत्रकारांक FIRाचो पाठ पडयलो. ऐकात. विरोधकांची मागणी असा की ज्या तरेन जे 10 लोकांचेर आणि 200 लोकांचेर केसी फायल केल्या त्याच पद्धतीन आमदाराचेर सुद्धा केस फायल करची अशी त्या दोन्ही विरोधकांची मागणी असा. त्यांचेर तुमचे उत्तर कितें? तुका सांगला मरे तेंचेर ते FIR केल्या पळय ही पुलीस यंत्रणेन केल्या बरोबर. आता पुलीस यंत्रणा दिसता समजा की आमदार बाबा त्या हेतून आसलो तेचेर जावंक जातले FIR न्हू. पूण आतां कशें एज पर द पोलीस ऑफिसर तांकां दिसता की बाबा ह्या ग्रुपान त्या तो प्रसंग केलो तेंचेर FIR घातल्या न्हू. सो FIR म्हटल्यार कितें इन्व्हेस्टर रिपोर्ट करप फाल्यां जर तो रिपोर्ट केलो कळप हितून तेंचें कांयच ना जाल्यार कम आउट क्लीन भितर भायर सरतलें न्हू. तशें आहा मरे तें कळ्ळें कितें म्हणटा तें थंय जमाव जाले नंतर पुलिसाक दिसलें की ह्या लोकांनी मातशें कितें जमाव केलो वा कायद्यान अडथळो हाडलो कितें तेंचेर FIR केली. फाल्यां FIR केल्या नंतर रिपोर्ट केल्या नंतर कळटलें बाबा की हेतून एखादो कांय सहभाग नासलेलो किंवा ह्या लोकांचो कांयच चूक ना तेंचेर कांय फुडें कारवाय जावची ना. धारगळ सुकेकुळणात फाटल्या सप्तकांत जाल्ल्या अपघाताक लागून बरोच वाद जालो. पुलिसांनी बेगुन्यांवकारांच्या आड FIR केले. आरोपी ड्रायव्हराक अटक केलीच ना. पेडणेकारांक हे अशेच अपघात उक्त्या दोळ्यांनी पळयत रावचे पडटले काय कितें? आनी हो भाजपा सरकार अपघातात बळी गेल्ल्या लोकांक फकत कॉम्पेन्सेशन दीत रावतलो काय कितें? अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्यांक आनी अपघाताचेर आळाबंद हाडपाक हातपाय हालयतलो काय ना अशें एक न्हू तर अनेक प्रश्नांचे भडीमार पत्रकारांनी तुळशीदास गांवसाक केले. ऐकात. आतापर्यंत 22 लोक मेलेले असतात त्या संपूर्ण रस्त्याचेर. पण आतापर्यंत मुख्यमंत्री सोड की हांगासल्या खंयच्या आमदारान सुद्धा एक जाब विचारले आणि त्याचेर खंय तरी एक्शन जाली त्या कंपनीचेर अशें खंयच दिसून येवंक ना. सो त्यामुळे आमच्या पेडण्यातले लोक थंय मरप आणि तांकां कॉम्पेन्सेट करप इथपर्यंत कार्य रावतले ना. हे अशें जावंक जायना हे आमी एक दुःख व्यक्त करता. पूण आमचो आमदार काळजी घेतलो आनी आमीच काळजी घेतले की हे गोष्टी परत पुन्हा जावचे ना. ह्या बद्दल आमी तितकेच जबाबदारी काम करतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत पदवी मेळोवपा मेरेन शिकपी तरणाटे व्हडा प्रमाणात आसा. शिक्षण घेतल्या उपरांत हे पदव्युत्तर नोकरी मेळोवपा खातीर आमदार, मंत्री, खासदार हांची दारां झरयतात. ते पुराय तरेन सरकाराचेर अवलंबून आसता. सगळ्याच जाणांक सरकारी नोकरी मेळप अशक्य आसा. हाजेर उपाय म्हूण राज्यांत आतां स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टल ॲप तयार करतले. येता ते 15 जुलैक स्किल डेव्हलपमेंट डे मनयतले. ह्या दिसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तरणाट्यांक व्हर्च्युअल पद्दतीन मार्गदर्शन करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. हांव दुकानार बसता म्हणपाक लागलो आनी दुसऱ्या जनरेशनान आपूण कांयच बिझनेस ना मरे म्हणटा तो. म्हणजे तूं दुकानाच्या तकलेंतलो विचार जर दुकान सोडून भायर करचोच नासत जाल्यार म्हणल्यार कशें जातलें. आज सेम वे म्हटल्यार भायर केदो व्हडलो बिझनेस आसा. आमी जर विचार करना जाल्यार कोण तरी दुसरो तो करतलो. आज ज्या पद्दतीन गोंय डेव्हलप जाता, ज्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत अवेलेबल आसा त्यो म्हणजे टुरिजम क्षेत्रांत म्हण किंवा त्यो डायरेक्टली मागीर
स्क्रॅप यार्डा पासून पावले इन क्रोड्स ऑफ बिझनेस आम्ही इमेजिनूय करू शकना इतको बिझनेस जो आसा पळय लोक घेवन करपाक लागलेले आसा. आमी आपले पारंपारीक दुकान त्यात म्हापशेच्या मार्केटात बसला आनी तो म्हाका सांगता म्हणजे आपलो बापूय जाल्यार हांव चलयता म्हणून. हांवें म्हणलें वेगळो विचार हांवें ताका सिंपल एक एग्जाम्पल दिलें. हांव तें मुद्दामून एग्जाम्पल दिता. आमी गोंयचें मीठ आमचें मीठ जे असलें मीठ 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 सगळ्या गाडयेन भोंवताले बरोबर काय ना. आतां डबो जाल्यार 400 रुपया. पयलीं आमचे कडेन 20 रुपया डबो आसलो. म्हाका कळ्ळो कित्याक ते माडाक घालता म्हणजे आमच्या पप्पांनी पयर घेवन माडाक घातला शेतांत. माडाक सगळें घेवपाक घालता 400 रुपया डबो मेळटा. आनी एक आतां ओल्ड गोवा नमक म्हणून एकट्यान पॅकींग केला पयर म्हाका मेळ्ळी ती. हांवें तिका आफयली. हांवें विचारलें हांवें म्हणलें कितें तर म्हणलें आपूण एमेझॉनचेर तेजें मार्केटींग करता. आपलें हें मीठ ऑल इंडियानी विकपालें फॉरेन कंट्रीनी विकलें वता. आनी तेणी क्लियर कट बरयलें इट इज नॉट फॉर कन्झ्युमेबल इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूज पर्पज. हांवें म्हणलें कित्याक वापरता काय म्हटलें तर म्हणपालें सगळ्या ब्युटी पार्लरांनी बी फूट मसाज दिवपाक हेजो वापर केलो वता. बाकीचे थोडे कडेन बॉडी मसाज करपाकूय नमक खूब कडेन वेगवेगळे यूज आसा म्हणपालें तेजें. एक ब्युटिफूल पॅकींग सामकें आनी येदो येदो डबो. प्रायस विचारली हांवें तेजी 450 रुपया म्हणलो. अशें सोफिस्टिकेटेड 450 रुपया हे प्लास्टीकच्या हेका. आनी आय एम डुईंग गूड बिझनेस म्हणटाले देर इज गूड स्कोप म्हणपाली. म्हणजे हितून बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम आशिल्लो तिका आपयलें हांवें ते आमच्या हेका विरेश बोरकाराक सांगलें. तो म्हणून आपल्या ताका म्हणजे सगळ्याक जॉयन करून दिलें. ताका सगळें मीठ दी. ती म्हणल्यार आपूण सगळें घेता. तुजें जितकें मीठ तुमी तयार करता तितकें मीठ आपूण एक्सपोर्ट करपाक तयार आहा म्हणून आपल्याक मार्केट आसा. दीस इज अ सिंपल बिझनेस. कोणी विचारूच करूंक नासलो की हे पॅकींग करून अशा पद्दतीन तेजें मार्केटींग जातलें म्हणून. 40 कोटी रफली म्हणजे 39 पॉइंट समथिंग इट कम्स अराउंड 8 to 40 करोड. 40 कोटी आम्ही सरकाराक इन बाय वे ऑफ डिविडंड आसलो. एखादे जे लोकांचे पयशे आमचे कडेन आमी लँड एक्विजिशनचे पयशे दवरतात त्या पयशाचो इंट्रस्ट आसलो किंवा चीफ मिनिस्टर सीएम रिलीफ फंडाक पयशे दिले आसतले. आनी त्यामुळे फॉर लास्ट 4 years आमी 40 कोटी ह्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकाराक दिल्ले आसात आनी 52 करोड आमी टॅक्स फारीक केल्लो आसा. सो ऑल टुगेदर 92 करोड आमी दिवपाक शकता. आनी हे सगळें करता आसतना सरकाराक एखादें बरेंच आसता की गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन हे सुद्धा प्रॉफिट करपाक शकता हे हातूंतल्यान येता. आनी त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री सदांच बरेचदा सांगतात की ईडीसी भशेन कोणाचेर डिपेंड रावप ना. त्यामुळे इंडिपेंडंटली एखादें कॉर्पोरेशन जर सुरू केलें जाल्यार त्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराकूय कितें तरी येवंक जाय. आनी त्यामुळे गेल्या 48 years भितरल्यान थोडेशे वयर सकयलूय जालें. मध्यंतरीच्या काळा भितर बऱ्याच जाणांक दिसलें की ईडीसी सोडूनय कांय लोक VRS घेवनय गेले बंद पडटले म्हणून. पूण एखादे हातूंतल्यान वेगळें जर सगळ्यांनी जर ठरयलें आसत जाल्यार ती ईडीसी बऱ्या पद्दतीन वचूं शकता. एक बरें उदाहरण आसा. हांव तुमचो चड न वेळ घेता तेजें पूर्ण प्रेजेंटेशन हें आतां तुमच्या समोर हांगा दवरतलें. तो पर्यंत हांगा मुख्यमंत्री पावतले आनी त्यामुळे हांव तुमच्या सगळ्यांचे गोंय भरल्यान आयिल्ल्या सगळे आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट लॉयर एडवोकेट सगळे बिझनेसमॅन आमचे गोवा चेंबराचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळे तांकां आपयले. आमचे खास करून आमचे एजी हांगा उपस्थित आसात एडवोकेट आमचे पांगा मेजी हांव तांकां हांगा वेलकम करता आनी परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करून म्हजे हांगा भाशण सोंपयता. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान एमएमसीचो अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज आनी हेर वांगड्यां सयत बायणाच्या पॉवर हाऊस प्रकल्पाची संयुक्तपणान पळोवणी केली. पोरणे पॉवर हाऊस स्टॉल वेगळे सुवातेर व्हरतले आनी 18 कोटी रुपयांच्या नव्या प्रकल्पाचेर बेगीनूच काम सुरू जातले अशें वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले. तशेंच स्टॉल धारकांक विस्वास दवरपा खातीर पालिके कडल्यान स्टॉल धारकांक औपचारीक पत्र दितले अशें आमदारान सांगले. कमर्शियल प्रोजेक्ट येता हांगा तुमी पयले बायणा पॉवर हाऊस आशिल्ले पयले हांगा आनी लोकांक आमी रिहेबिलिटेट केले. सो आतां खंय तरी हो प्रोजेक्ट बनता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा आमचे भाव आसा तांकां आमी सांगला की 1 तारखे पयलीं शिफ्ट जाया म्हणून. सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें. आमी सुद्दां तांकां बेगीन कित्याक कर म्हणटा कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयला आज 1 वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावला. सो आमी तांकांय सांगला तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितले आमकां काम करपाक बरें पडटलें आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाल्या. आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता. अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पॉवर हाऊस येता. तातूंत शॉप्स आसतली
वयर हॉल्स आसतले, अशें खूब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटी खातीर. म्युन्सिपालिटी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी हो प्रपोज केल्लो. त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता. तांकां एक खंत की जर तांकां हांगासर शिफ्ट केलें फाल्यां तांकां हांगा रिटेन करपाक मेळटलें काय ना, ताच्या खातीर MOU जावं कितें अशें कितें आहा? होच भंय सगळो नुस्तेकारांकूय आशिल्लो. तांकां कोण मदीं मदीं कितें पिन मारता आसत हांव नको, म्हणून आज नुस्तेकारां कशी हॅपी आसा तशें ते हॅपी जातले. आनी तांकां आमी लेटर दिवन तुमकां रिहेबिलिटेट करता. म्युन्सिपालिटीचे लेटर ते कोणाचें हांव बरोवन दिना. म्युन्सिपालिटी जेन्ना तुका लेटर दिता की तुमकां आतां रिहेबिलिटेट करतले म्हूण पडटे हांगा, तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणें डावट घेवपाक जायना. ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा? आमी थंय ब्रिज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन, थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, म्हणजे 1.5 वर्सां खातीर. पूण आमी तो प्रोजेक्ट एका वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न आसा. म्हजो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आनी आयज हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हाका सक्सेस जाता कसो दिसता हे म्हज्या आमदाराक लागून. आयज खुबशे दीस जाले आमी एक विचार करताले बायणा वाठारांत एक हॉल ना, ताका लागून आमी हॉल करपाचो हांगा एक प्रयत्न केला आनी ही 2 हॉलां आसा ज्या कारणान म्युन्सिपालिटीक खंय तरी स्टेबिलिटी मेळटली, इन्कम मेळटलो. हो प्रोजेक्टान अशें आसा की हांगा जे स्टॉल्स आसा पळय तांकां लागून आमी एडवान्सान अरेंजमेंट केल्लेले आसा. तांकां स्टॉल्साक लागून धाकटी शॉपां केल्लेली आसा. त्याच्या वयर आमी कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफिसीस स्टार्ट केल्लेली आसा आनी त्याच्या वयर 2 हॉल आहा, एक AC हॉल एक नॉन AC हॉल आनी एक हॉल आसा पळय ते फक्त म्हणजे बुफे बी लावपाक, म्हणजे 3 हॉलां आसा. त्याच्या भायर आनीक हांगा एक रेस्टॉरंट आसा. सो बरो प्रोजेक्ट आसा आनी हो प्रोजेक्ट जावपाक कारण म्हाका दिसता म्हाजो खूब तेंप तरी हांव फाटल्यान लागलेलो. इवन हांवें लास्ट मॅनिफेस्टोन सुद्दां घातलेलो की बाबा हें करतलो म्हणून. आनी ह्यो जाल्या उपरांत पयलो म्हज्या आमदारान म्हाका सांगलें की तुजो प्रोजेक्ट आपूण पयलो घेता म्हणून. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें आनी त्या प्रोजेक्टाचे फंडींग मातसो प्रॉब्लम जालो पूण फंड तेणी हाडले. हो पयलीं हिंगा ओल्ड पावर हावस आसलो, आतां हिंगा प्रोजेक्ट हाडल्यान अंडर जीसुडा राजी सारकें हेल्प करून तो जीसुडा करून डिपोटी तेच्या हाडल्यान लागून हो प्रोजेक्ट आमी हाडलो. सुमार 18 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी हो प्रोजेक्टा लागून आमी आयज येयल्ले की एक गाडेकारांक शिफ्ट करपाक तांकां 1 मिनट पयलीं सांगला आमी शिफ्ट करपाचें म्हणून. आमी थिंगा तांकां शिफ्ट करपाचें ITO फुडल्यान एक कामत गॅरेज आहा फुडल्यान शेड आहा, रेल्वे शेड आहा तेजे फुडल्यान आमी तांकां रिहेबिलिटेट करतले. आनी तांकां आमी तेजे मदें MOU सायन केलेलो आहा. तांकां पत्ते तुवें हेणें सांगलो ते भाशेन तांकां पत्ते आमी हाडून रिहेबिलिटेट करून थिंगा 1.5 वर्सां मागीर पत्ते हाडून तांकां आमी हिंगा शिफ्ट करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेंट जॉन दी बाप्तिसाचे फेस्त 24 जूनाक संवसारभर मनयतात. शेनवारा सकाळी पणजेच्या सांताक्रूज इगर्जेत ही परब व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी व्हडा संख्येन ह्या फेस्ताक हजर रावन बेसांव घेतले. पळयात काय भक्तिमय खीण. आयज आमी खुशालकायेन जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब मनयता. ताचो 2 दीस आमी कित्याक मनयता काय, कित्याक ताणें सडवंडाची वाट तयार केली. तो पावतोच ताची वळख ताणें दिली आनी आपल्या जिवितांतल्यान आनी रोगतांतल्यान ताणें सडवंडाराक परगटलो. आमी सगलीं पातकांत जल्मल्या. न्हय जुआंव बावतिस्त. कित्याक काय, जेन्ना आंखवार मारिया आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट करता तेन्ना बाळक जो एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेलो तो खुशालकायेन उडी मारता. तशेंच तो पवित्र आत्म्यान भरता. कित्याक मारयेच्या कुसव्यान बाळक जेजू आसलो. आयज आमी ही परब समरमतना कांय गुण आमी जुआंव बावतिस्ताचे घेवंक गरजेचे. पयले सुवातेर तो आपले मिसांव विस्वाशीपणान जियेलो. कसले मिसांव काय,
ते मिसा म्हणल्यार जेजूची वाट तयार करपाची आनी उपरांत जेजूक दुसऱ्यांक दाखोवन दिवपाची. तो आपल्या जिवितान ल्हानविकायेन जियेलो. ल्हानविकायेन ताणें आपलो वावर केलो. आयज आमकांय ही परब उगडास करता. आमी आमच्या मिसावांक विस्वाशी रावूं आनी आमचें जिवीत ल्हानविकायेन जिवूं. दिसकुर्बा हे परबे दिसा आमकां चोण एकल्याक मागुया. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. बाणावलेच्या दांडो मैदानार काना बाणावले स्पोर्टिंग असोसिएशन आयोजित केल्ल्या 12व्या काना बाणावले ग्रामपंचायत कपात शुक्रारा युनायटेड क्लब ऑफ नेरुलचेर कुट्टरी जिमखानान 3-1 अशें जैत मेळयले. दोनूय पंगड गोल करपाची उमेद आशिल्ल्यान स्पर्धात्मक पद्दतीन मॅच सुरू जाली. पूण 10व्या मिनटार कुडतरी जिमखान्याचो जॉयविन कार्नेरोन 1-0 अशी आघाडी घेतली. युनायटेड क्लब ऑफ नेरुलाक चड वेळ वाट पळोवची पडली ना, कारण 34व्या मिनटार भावेशान बरोबरी केली. पयल्या अर्धात दोनूय पंगडाक नियंत्रण मेळोवपाक कश्ट घेतिल्ल्यान हो गुण 1-1 असो उरलो. पयल्या अर्धात कुडतरी जिमखानान आक्रमक खेळ खेळ्ळो आनी 53व्या मिनटार कुडतरी जिमखान्याचो रे डायसान गोल केलो आनी उपरांत 69व्या मिनटार जॉय हिलारियोन गोल करून तांकां महत्वाची आघाडी दिली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. पावसान राज्यात अखेरेक हजेरी लायली. देखून राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी थंडाय पातळ्ळा. 27 तारखेमेरेन चडशा सुवातांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, तर कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 33 ते 24 डिग्री उरतले. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.